मुख्यमंत्री दत्तूर प्रमोद सावंत हांच्या भांगरा महोत्सव जल्मदिसा निमतान भारतीय जनता युवा मोर्चा वतीन 4 गरीब फॅमिलीक घरां बांधून दितले। या संकल्पा खाला आवय बापूय नाशिल्ल्या दिवचलच्या मांद्रेकार वाड्या वयल्या 2 भुरग्यांक घर मेळटले। सोमारा मुख्यमंत्री दत्तूर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी या घराची बुनयाद घाली। या वेळार आमदार दत्तूर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमीन शेट, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकर आनी हेर हजर आशिल्ले। सेवा सुशासन जनकल्याण या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत वेगवेगळे कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्या। तितूंतलोच आमच्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश युवा मोर्चाचे अध्यक्ष बाब समीर मांद्रेकर, हांगासर आमचे दिवचलचे आमदार बाब चंद्रकांत शेटये, पेमीन शेट हे सगळे जाण आनी आमचो चेअरपर्सन आनी बाकी सगळे कावन्सिलर हांगासर हजर आसात। आयज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान 4 घरां बांदपाचो पुराय गोंयभर जो संकल्प केला आणि विविध कार्यक्रम गोंयभर जे आयोजन केला। त्याच्या आज सुरवात एक घर बिचोली मतदारसंघातल्यान बांदून आमी करता। अनाथ भुरग्यांक, दोगूय अनाथ आसा, आवय ना बापूय, अशा भुरग्यांक घर बांदून दिवपाचो जो संकल्प केला, हांव युवा मोर्चाचें खूब खूब अभिनंदन करता आणि आयच्या ह्या कार्यक्रमाक तांकां शुभेच्छाय दिता। निश्चित रित्या जाता तितके बेगीन हे घर बांदून कंप्लीट जावचें आणि ते लोकार्पण परत एकदां तांकां अर्पण करपाचो योग आमकां सगळ्या जाणांक हांगासर येवचो। हांव आयच्या म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हो कार्यक्रम आयोजन केल्या बद्दल युवा मोर्चाचें खूब खूब अभिनंदन। देव बरें करूं।